नानेली 70 गांवच्या बायलांनी वाळपय PWDच्या ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेलो। फाटली 3 वर्सां जाली तांकां उदकाक कटकटी, बिलां टायमार पावतात, मात उदक ना म्हणून लोक बोवाळ मारतात। केन्ना तरी एकदां टँकर धाडटात तो तांकां पावना। अशेंच चालू उरल्यार ऑफिसांत धुडगूस घालपाची शिटकावणी 70च्या बायलांनी दिल्या। आणि गावात प्रॉब्लेम आहे आमचे 3 वर्ष झाले त्याचे 1 वर्ष आमचे टँकर चालू असला 1 वर्ष तेका लागून आम्ही आता 6 फावटी तरी ऑफिसान येयली आम्ही 6 फावटी तरी आमचे केन्ना आता पावसात उदीक समज आमकां ना जाल्यार ते आमकां आता हेका धाडटले इल्ले फावट म्हणटा ते तुमकां 4 दिसांनी हे करूया 4 दिसांनी करूया फक्त आमकां ते हेजेर थारयता आनी हे करता कोण एक्शनच घेयना आनी नळ उदीक सोडपी आसता न्हू तो फक्त 1 वर थंय उदीक सोडटा आनी बंद करता रोखडे आमकां चोडोक एक थेंब वता म्हणटा तो नळ बंद करता आनी पळयता तो रोखडो तो आपली ड्युटी सारकी करीत ना येता थंय सोडटा अर्दे वर रावता आनी पळयता। कितले वर्सां जाली तुमकां प्रॉब्लेम? आता ह्यो वर्सां आमकां 3 वर्सां जाली। पयलीं 1 वर्स आमकां नळ घेतलेल्या उदीक 1 वर्स बरें येयलें आनी आतां कशें चडना उदीक। नळाची बिलां बी येता तुमकां? नळाची बिलां आतां उदीक येता न्हू उदीक येता तांकां येबा आतां 30 रुपया बील आनी आमकां उदीक येना तांकां येबा 60-70 रुपया बील। आमचो समज आमी हेंचे डायरेक्ट घेवन हल्लो करतले आमी पायपलायन हेंची हांगा येवन फोडटले ऑफिसान येत होता साहेब आमचे किलो हे बघिना आमकां अजिबात बघिना साहेब काय म्हणटा खबर आसा सोडटा पाणी म्हणटा पण अजिबात सोडिना 15 दिसांत तांकां धाडटा आमकां आनी मागीर बंद करता आमी पाणी आमकां दिना आतां 15 दिसांनी हलवा घालतलो ऑफिसाक या 34 दर्यान धाडलेलो आनी आतां जाल्यार आमकां म्हयनो धाडलेले तेमी टँकर एकदांच येयल्लो म्हयन्या एकूच येयल्लो आनी पाणीच ना आमी आतां हांगचे थंयचे खाता आतां पावस येता आनी पावसाक खाय आतां पाणी ना। थंयची PWD म्हणटा केन्ना केन्ना प्रेशर कमी आसता तेन्ना उदकाचे त्रास जाता खरे सदांच जाता अशें ना। तेंचे वयर 10 घर आसा न्ही तांकां वयर चड उदक चडना सो ताका लागून तेंची रिक्वायरमेंट आमी तांकां टँकर धाडटाले लास्ट ऑलमोस्ट सिजन मेरेन टँकर चालू आशिल्ले बट कित्याक टँकर वालो सडनली स्टॉप जालो तेजी क्वॉन्टिटी सोंपली म्हणून सो ताका लागून ते आयिल्ले रिक्वायरमेंट टँकर सोंपल्यान उदक ना म्हणून। टँकर सद्या आतां एट प्रेजेंट टँकर कांयच ना एकूच आसा चालू सो आमी एटलीस्ट सिजनाक आपयता न्ही टँकर आतां ऑफ सिजन आसा न्ही सो टँकर सद्या ना सो ऑलरेडी आमची टेंडर जावपाचें आसा टँकरचें 1-2 टँकर नानेली गांवान आनी एका पाली ना ते 1 वर्स तांकां उदक मेळटा ते तेंचे हांव एग्री जायना सामको 1 वर्स कोण तशें रावचेच ना न्ही 1 वर्स सुद्दां ना जाल्यार उदक तांकां दिता फक्त कित्याक केन्ना केन्ना आमकां प्रेशर कमी आसता तांकां मागीर हायटी लोकांक प्रॉब्लम जाता। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकर। कुंकळेच्यान एल्विस गोम्स, सांगेच्यान रवींद्र वेळी, पर्वरेच्यान राजेश वळवयकार आनी ताळगांवां सिसील रॉड्रिक्स आम आदमी पार्टीन आनीक 4 उमेदवार जाहीर केले। आतां मेरेन आपान वट्ट 15 उमेदवार जाहीर केल्यात। उरिल्ले 25 उमेदवार खंय फुडल्या 3 सप्तकांत जाहीर करतले। चडांत चड बायलांक प्राधान्य दिवपाचें आपान थारायलां। Release for today is Mr. Elvis Gomes from Kunkolin. He resigned from services to join active politics, considered as a very respected bureaucrat of Goa. Our second candidate for today, for this evening, is from Sange, Mr. Ravindra Arjun Velip. The third is from Pororin, Mr. Rajesh T. Volvoikar. Our fourth candidate for this evening is from Taligaon, Miss Cecil Lee Rodriguez. अजूनपर्यंत आम आदमी पार्टीन 15 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला 40 सिटांचे आणि लोकांचे जे रिएक्शन आमकां आयकुपाक आयला ते 100% पॉझिटिव्ह। आमी सदांच म्हणटा आमची पार्टी की लास्ट दिसा पर्यंत इलेक्शनाच्या पयल्या दिसा पर्यंत आमच्या खंयच्याय कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट कितेंय एविडन्स मेळ्ळें ऑफ करप्शन, कम्युनलिझम ऑर क्रिमिनल केसीस जाल्यार आमी त्या कॅन्डिडेटाक फाटी काडपाक सुद्दां तयार आसता लास्ट दिसा पर्यंत। पूण अजून जे आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्यात ताजेर 100% पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आयलो आसा लोकांचो, स्पेशली बिकॉज हे लोकांक दिसल्या की हे सेम ओल्ड फेसीस न्ही, हे फ्रेश फेसीस आसा, हे यंग फेसीस आसा, एज्युकेटेड फेसीस आसा आनी जे लोकां खातीर वावुरले आसा तशे फेसीस आसा। सो लोकां कडल्यान खूब हांचो बरो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिक्लेअर जाल्या थंय आम आदमी पार्टीचें काम आनिकूय जोरान चालू जाल्लें आसा। आनीक 25 नांवां उरल्यां आउट ऑफ 40 ती आनीक within the next 3 weeks we should be able to complete all the remaining 25.
आनी एक 3-4 लिस्ट येतले अशे 5-5 10 नांवांची. वुमन कॅन्डिडेट तुमी चड करून कितले अशे दवरपाक चिंतता? अजून तशें म्हळ्यार आमी नंबर फिक्स करूंक ना, पूण जाता तितले चड आसतले. आमचो गोल आशिल्लो की एटलिस्ट 10 सुमार तरी जावंक जाय, पूण इन द एंड इट हॅज टू बी द रायट कॅन्डिडेट्स फॉर द रायट कॉन्स्टिट्युएन्सीज, आनी जंय आमकां मात सुद्दां पसून थोडे बरे विमेन मेळ्ळे हू आर एबल अँड विलींग, मेन ऑल्सो इट हॅज टू बी विलींग, थंय आमी वी टेक नो डिले इन डिसायडींग विमेन कॅन्डिडेट्स. घेऊया एक ब्रेक.